ह्या वडाक आमच्या गोंयान आध्यात्मिक म्हत्वय खूब लाभलेलें आसा। आमकां वटपौर्णिमेन तेजें जें म्हत्व आसा तें खबरूच आसा, पूण गोंयान राष्ट्रोळी, दाडोदेव आनी देवचार ह्या संकल्पनेशी सुद्दां वड जो आसा तो बऱ्याच प्रमाणान जोडलेलो आमकां दिसोन येता। गांवांच्या सिमेंचेर किंवा गांवांनी हे वडाचें जें झाड आसा तेका तेज्या समोर एक घुमटी आसता किंवा तो वडूच जो आसता तो देव म्हणून पुजलो वयता, देवचार म्हणून पुजलो वयता। वटवृक्ष जो आसा तो आपल्या घनदाट छाये खातीर म्हणा किंवा इतक्या तेजी पानांचो प्रशस्त जो हे आसा कॅनोपी जी आसा तेज्या खातीर म्हणा सदांच मनशाक तेजें आकर्शण रावलेलें आसा आनी तो जो आसा तो गूढरम्य एकदम असो अगम्य असो कितें तरी तेज्या कडेन पळयतकूनी मनशाक सदैव दिसलेलें आसा। तेज्या खातीर हे जे संकल्पना आसा राष्ट्रोळी किंवा दाडोदेव, सिमे वयलो, देवचार हे जे संकल्पना आसा ते आमकां तेज्याशी जोडलेले पळोवपाक मेळटा।